काँग्रेस सरकाराचे काळार शिरोड्या बांदिल्ले बस स्थानकाची परिस्थिती सामकी भयानक जाल्या। हो बस स्टॉप बांदला तेन्ना सावन तसोच पडून आसा। ह्या बस स्थानकाचेर केन्ना बसी लागल्योच ना। ते भायर लोकांक बसीक येवपाक हो बस स्थानक पयस पडटा म्हूण चडशे ह्या स्थानकावेल्यान येरादारी जाल्ली ना। सध्या ह्या बस स्थानकाचो उपेग कांय तरणाटे गजाली मारपाक करतात। तशेंच गोरवांनी तर ते सुवातेक आपलो गोठोच केला। बस स्थानकाचे पुराय वाठारांत शेण आनी हेर घाण पडल्या। वचत थंय कोयऱ्याच्यो राशी पडल्यात। सध्या ह्या बस स्थानकाचो उपाय शिरोडेच्या बाजारा खातीर करतात। कोट्यांनी रुपया खर्च करून जनतेच्या पयशांतल्यान बांदिल्ले ह्या बस स्थानकाचो वापर गोरवां करता, मनशां करिनात। ह्या गंभीर गजालीक कोण जापसालदार, आदले सरकार की राजकीय फुडारी? सरकारान ह्या बस स्थानकाची वाट लावचे परस कितें तरी पर्याय काडून ताचो आवाज काडचो। आरटीएस गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज गोंयचो लोक जर सुशिक्षीत आसत जाल्यार ताचे श्रेय आदले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराक वता। जर तांणी ह्या वेळार गोंयांत शाळा सुरू करूंक नाशिल्ल्यो जाल्यार भारतांतले हेर राज्या भशेन गोंय शिक्षणांत फाटीं उरपाचें, अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी म्हळां। कळंगूट दर्यावेळेर भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपले उपरांत ते मिडिया कडेन उलयताले। आरटीएस गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। A visionary leader, a legend who has left his footmarks on the Goan soil and on the Goan people. Late भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो भाऊ म्हणटाले। तेणे एक हिस्ट्री आमच्या गोंयान आनी इंडियेक दवरलेली आसा। द रेवोल्युशन तेणे जे स्टार्ट केले, आमच्यो शाळा बांदून शिक्षण दिवपाक, आनी हे शिक्षणा खातीर आयज आमी सगळे जाण हिंगासर गोंयान म्हाका दिसता वयर सरलेले आहा। गोंया राज्य जे धाकटुलें आहा पूण आमी 100% लिटरेट आहा। हेजो श्रेय, हेजो क्रेडीट हांव भाऊसाहेब बांदोडकराक दिता। तेणे इतल्यो वाड्यांनी विलेजींनी शाळा बांदल्यो। म्हाका दिसता त्या टायमार हे रेवोल्युशन स्टार्ट जावंक नासलें जाल्यार आयज आमी खंय तरी आजून पासून शिक्षणान फाटीं उरपाचे। खुबशे अदर स्टेट्स इन इंडिया फाटीं उरलेले आहा शिक्षणान, पूण तेचें विजन आसलें की गोंयकार शिक्षीत जावचे, आनी तेणे बारीक लोकांक, बारीक समाजाच्या